ए गणा गणा हे कितें आयची तारीख कोणे पडटली? आज 5 तारीख कशी रे? हात लावना आकडे तरी वाचूं येता. आकडे वाचपाक येना आनी मटक्याचे आकडे खेळपाक येतात न्हू. आज तारीख 5. आज आमच्या लग्नाचो पयलो वाडदीस. टेलिग्राम येयला आता. टेलिग्राम कोणाचो? हांवें उगडोना हिंगा सय करा. Arriving today attend station. Darling. यानी कोण डार्लिंग? कितलो उशीर? दादल्यांक कितले सांग आपले तेच. पुरो पुरो असली कौतुका केली म्हणून तुका माफ करचेले ना. कोण तिमीर? कितें सोपता तुका हे? कोणे पळयले जाल्यार कितें म्हणटलो? चुकलो माफ कर. यामिनी तू मुगो एक कोणाची तरी बाय. ओके बायल मनशाचे पातुऱ्यात तितल्या लिडबिडे असता की तिका परपुरुषाचो स्पर्शच कित्याक निकटे वारे लेगीत सोसना हे जाणा. यामिनी खंयच्या सामानाचेर मुगो एक लेबल बसयलेलें आसता फाटल्यान ग्लास हँडल विथ केअर. तशें लग्न जाल्ले जण एका बायल मनशाच्या फाटीर मॅरीड वुमन डॅश विथ केअर अशी शिटकावणी लावपाक जाय. आम्ही तुका सांगू खरें सांगू अगो तू एक लग्न जाल्ली बायल हाजी म्हाका भानूच उरना. पुरो पुरो आज बरोबर 1 वर्ष जालें आमच्या लग्नाक. बरो पावलो तू. आज आमगेर पार्टी आसा. काय लोक येवपाचे आसा. 1 वर्ष जालें तुजें लग्नाक? हय वर्ष कशें गेलें कळ्ळें लेगीत ना म्हाका. आनी हांवें हे वर्स कशें काडलें हें म्हाकाच खबर. कित्याक? सुखाचें 1 वर्स झप्प करून एका खिणाक सोंपिल्ले भशेन दिसता यामिनी. पूण दुख्खाचो एक एक खीण एका वर्स भशेन जगचो पडटा. असो वता वता राव न्हय खंय वता? खंय वता यामिनी खंय वता? ज्या दिसा तुजें लग्न जावन तुजी सुखाची सुरवात जाली न्ही त्याच दिसा म्हज्या खोशेचो अंत जालो. तुज्या सुखाचो वाडदीस तूं पार्टी करून मनयता. अगो म्हाका बी मागीर म्हज्या सुखाचो एक ल्हानशें वर्ष श्राद्ध मनोवं नाका? वर्ष श्राद्ध? आनी ह्या श्राद्धाक ब्राह्मण कोणाक आपयलें तुवें? यामिनी हें पळय अशें घायार मीठ चोळूं नाका. म्हजो तुजे वयलो एकनिश्ठ मोग. दादल्यांचो आनी एकनिश्ठ मोग. तिमी म्हाका तुजो हांसो येता खरें. हांसो येता? यामिनी म्हाका एक सांग तुवें म्हज्याच्या कितें चड अशें कितें पळयलें गो कांचना भितर? हा तो दोतोर हांव एक आदोगार. तो जितलो गिरेस्त आनी हें आसा तुगेलो आमचो कर्तुपी आसा तितलो हांवूय आसा. हे पळय तो म्हज्या नदरेचो प्रश्न. तुज्यान जें म्हाका दिसलें ना तें ताच्यान दिसलें म्हणून हांवें कांचना कडेन लग्न केलें. तुका दिसता कितें आपुणूच सामको सुंदर आनी सद्गुणी. तुका कित्याक सगळ्या दादल्यांक तशेंच दिसता. म्हाका दिसता दादलो जर खिणभर बाय जायत जाल्यार आपले कडेन लेगीत लग्न करीत. अशें 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 म्हणटा म्हजे भितर जे गुण ना ते तुका कांचना भितर दिसले. ओके त्यामुळे म्हाका एक सांग आतां लग्न जावन 1 वर्स उपरांत लेगीत कांचना बद्दल तुजें हेच मत आसा? तस जाल्यार तुजो मोग कुड्ड म्हणचो पडटलो. कित्याक? अगो तुका दिसता की आपलो घोव एक स्त्रीरोग तज्ञ म्हणून? म्हाकाच कित्याक सगळ्या जगाक दिसता तशें. त्यामुळे जगाक कितें दिसता न्ही तें तुका हांगा रान्नीपणां बसून कळचें ना. म्हणजे पावर भायर घाल वासपूस कर मागीर तुका कळटलें की तुजो घोव स्त्रीरोग तज्ञ काय स्त्री रूप तज्ञ तें. चूप. येदोळच्यान हांवें म्हज्या रुपाची तुस्त मोन्याने आयकून घेतली म्हणून हांव कितें म्हज्या भावाची नालच हांव तोंड धापून आयकून घेत अशें दिसलें काय कितें तुका? माफ कर. पूण यामिनी आतां मात ह्या लग्नाचे वीक तुज्या आंगाक पुराय फाकाल ना हाजी म्हाका जाणवी काय जाली. आसूं येता हांव. हॅलो डॉक्टर. हॅलो सांग कितें रे सांग खंय चल्लो? हांव वच कितें आयलो भेलो काय कितें? कसली झगडा मारतालो म्हणजे बायल्या बरोबर? काय ना रे काय ना. तू मातसो पळोवन तुज्या बायले कडेन तुजी सुरय तासमपट्टी करतालो. सामको पुर्र तू. काय अरे सुंदर बायलांकडे उलयतना तांची तुस्त केल्या बगर एकय खिण वागणूक जायना. पुरो आपल्या बायलेची सुंदरकायेची तुस्त आपुणूच करीत राव. अगं तुझ्याच बाबतीत लागू पडना. खंयच्याय बायलेची हीच गजाल. बायलांकडे उलयतना तांच्या आंगात सुंदरकाय आसूकच अशें काय ना. अरे खुबशेक लेगीत दिसता की आपूण रतीचो बापूय म्हणून. चुकलो रतीचो बापूय न्ही रतीची आवय. तुम्ही हातोड्यात लोक असे उतरांचो किस काढीत रावतात.
सांग. अरे आवय कितें अरे बापूय कितें सारखें. हा सांगपाचो मुखेल हेतू म्हळ्यार तुस्त कलीत जाल्यार देव लेगीत पितळटा. अरे ते बायलांचें कितें. हा आता कळ्ळें म्हाका. शारांतल्यो सगल्यो बायलो तुजेर इतल्यो मरतात कित्याक ताचें कारण कळ्ळें. बरें वता. म्हणजे जेवपाक रावना. ना तागेर आज श्राद्ध आसा खंय. यामिनी श्राद्ध आनी तिळसना. एक्सक्यूज मी डॉक्टर. बाय द वे मॅनी मॅनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. थँक्यू. कितें हें कांचन सकाळच्यान तुवें म्हजी तकली सामकी भणभणायली. तुका हांवें सकाळींच सांगिल्लें आज घरान राव आमच्या लग्नाचो पयलो वाडदीस. एक दीस क्लिनिकेन गेलें ना जाल्यार कितें जाता व्हडलें अशें. पूण आमच्या लग्नाचो वाडदीस म्हूण लोकांक थोडेच पडला. हे पळय आमची दोतोराची जिणी अशीच. नाव डोंट बी एंग्री डार्लिंग. कितें रे डार्लिंग म्हणजे कितें. ए पकडा पुरो. ना खऱ्यांनीच विचारता. कितें तू BA जाला आनी तुका डार्लिंग ह्या शब्दाचो अर्थ खबर ना. म्हणजे ह्या डार्लिंगाचो अर्थ तोच काय कितें. पळय वाच. तुमचो डार्लिंग. अगो हो डार्लिंग म्हणून तू डार्लिंग शब्दाचो अर्थ विचारतालें. तुका कितें दिसलें हो एका बायलेचो टॅलिग्राम म्हणून. अगो हे डार्लिंग हे आडनांव आसा. डार्लिंग म्हणून कितें आडनांव आसता. म्हणल्यार तुका तो अमेरिकेचो तो जस्टीस डार्लिंग खबर ना. ताजो हो ना तू. अमेरिकेचो जस्टीस डार्लिंग मागीर तो तुका मेळपाक हांगा कित्याक येता तो. अगो दोतोराक कोण कित्याक मेळपाक येतलो. ऑफकोर्स तो वचपाक. अशें अशें म्हणजे अमेरिकेचे सगळे दोतोर खवसले काय कितें. अगो तो अमेरिकेत रावना. तो हांगा मुंबय आसता. मुंबईन रावता. म्हाका कितें खबर. हा आनी ताज्या वचून लग्न बी काय जावना म्हणून ताज्या कडल्यान वचून डार्लिंग बिल्लिंग कोण ना. अशें बरें राव तुका म्हाका ओवाळपाचें आसा. ओवाळटा म्हळ्यार अशें कितें हांवें भायर पुरुषार्थाचे दिवे लायल्या. हे पळय भायर दादल्यांनी दिवे पडजळावचे न्हय म्हणून तांकां घरान ओवाळपाचें. अशें. एक्सक्यूज मी म्हणजे खंय तरी हांगा सिगारा पॅकेट उरला. शुअर दोतोर बसला काय रे. हे पळय म्हणजे एक महत्वाचें काम आसा तुजे कडेन. म्हजे कडेन सांग. पूण हे पळय हेजे विशीं कोणा कडेन उलयनाका. अरे आत्तां कोकण रेल्वेन थंय इश्टी येवपाचो आसा. हे पळय तुका सांगपाक कांयच हरकत ना. अरे म्हजे एक इश्टीण येवपाची आसा. आता कशें शी इज व्हेरी गुड लेडी यू नो. खबर आसा. फुडें उलय. हे पळय पूण म्हज्या बायलेक हे विशीं कांयच खबर ना. आनी आतांच सगळें तिका कळिल्लें म्हाका हांगा. म्हणजे तशें कांय खासा कारण ना पूण तुका बायलांचो स्वभाव खबरच आसा न्ही. पूण तुका वेळ आसा न्ही. सांग सांगले कॅरी ऑन कॅरी ऑन. हे पळय सांग. तिणें म्हाका स्टेशनाचेर आपयल्या. अरे आतां हांगा इतले लोक येवपाचे जाले सामकी एकदम पंचायत जाला पळय. आता तू व्हडलेशें कितें दोतोर रावता स्टेशनाचेर. हय अरे देव पावलो. हे पळय स्टेशना वयल्यान तिका भायले भायर म्हजे क्लिनीक येवता. आनीक हांव कितें तरी निमित्त काडून हांगच्यान थंय येता. ओके. पूण कितेंय जालें तरी तिका कांयच सांगनाका. हे पळय ही चावी क्लिनिकेची. घरचो पत्तो बी काय दिल्यार जाता काय ना. नसलें ना न्ही. हे पळय कितेंय जरी जालें तरी तिका घरचो पत्तो बित्तो कांयच दिवनाका. ना जाल्यार म्हजी गोमटीच चिरून उडोवशी. तू म्हाका सामको भाटो समजता. थोडी तरी अक्कल दिली रे म्हाका देवा. बरें येता. पूण म्हाका एक सांग आतां तिका स्टेशनाचेर हांवें वळखप कशी. अरे हय मागीर हो तिचो फोटो. दोतोर काँग्रेस. शिशे म्हणजे कितें. काय ना फर्स्ट क्लास चली कुठल्याली. अरे तुजो कितें तरी गैरसमज जाता. दोतोर म्हजो समज एकदम करेक्ट आसा. दोतोर त्या दुयेंतांनी खंय दोतोरा पसून काळेक लिपोवपाक जायना. ओके तशें दोतोरांनी सुद्दां आपल्या इश्टा पसून काळेक फटोवपाक जायना. दोतोर हांव सांगता ही एक तर सिनेमा नटी टीव्ही स्टार असले कितें तरी हे प्रकरण आसा. तुवें खंय फारायलें खरें सांग. अरे 2 म्हयन्या पयलीं हांव मुंबय गेल्लो एका मेडिकल कॉन्फरन्साक. थंय जुहू विजाचेर म्हजी आनी हिची सहज वळख जाली. पयल्याच फेटीत मोगापासात पडिल्ली हांवें आतां मेरेन खूब कथानकां वाचिल्लीं. पूण अशा एका विक्षिप्त कथेचो हांव हिरो जायन
हे हांवें सपनांत लेगीत येवचो नाशिल्लें. हांसलो कित्याक? एका लग्न जाल्ल्या मनशान एका चलयेच्या मोगान पडप हाचो तुका हांसो येता? दोतोर तातूंत हांसपा सारकें कितें आसा? हालीं तर काळूच तसो. अरे लग्न हे मोगाड वासीन आसा अशें म्हाका दिसतालें आतां मेरेन. पूण तें फोट आसा. अरे मोग हो एक प्लेगा भशेन धामीचो रोग आसा. तो कोणाकय जाता. फरक इतलोच की एकान रोग जातकीर गांठभेट जाता तर दुसऱ्याक गांठभेट जातकीर रोग जाता. गेल्या 2 म्हयने हांव ह्याच पिडेन बेजार जाला. तकलेक दुसरो विचारच ना. अरे गेल्या 2 म्हयन्यांत हांवें कोणाक कितें तपासलां आनी कोणाक कितें वखदां दिल्यात हें तो परमेश्वरच जाणा. अजून कोणी पेशंट खवसल्ल्याची बातमी कानार येवंक ना हीच कृपा करपाची. म्हाका दिशिल्लें की तूं आपल्या सुखी संवसारांत बरो सुखी आसा म्हणून. ए ना ना म्हणजे ह्या भानगडीक लागून आमचो जसो म्हजो बायलेवलो मोग कमी जाला अशें मात कांयच समजू नाका. म्हणजे आमच्या संवसारात कांयच किचकीच ना. तुज्या हास्याचो म्हाका खूब भंय दिसता ती मिरा. कित्याक हसलो? दोतोर ह्या बायलाक कितलेंय जरी शिक्षण दिलें तरी लग्न जातकर ह्यो असल्यो आपल्यो धार्मीक विधी सोडपाच्यो नात. लग्न हेच पयलीं धर्मीक. ताका बायलो कितें करतल्यो? पूण उलजो हांवें तसो धर्म बी कांय सोडूं ना. जाणा रे तूं सामको शंकराचार्याचो बापूय मरे. बरें हांव वतां. आनीक तूं कितें सांगतालो? कितें सांगतालो? काय नाका ना छडा तूंच पळय तुज्या कामाक. कसलें काम? काम अगं ते श्राद्धाचें. तूं वर. खरें आज म्हाका कितलो आनंद जाला जाणा. तुका जावना? म्हाका न्ही अगो आज म्हाका इतलो आनंद जाला. वा इतलो आनंद जाला की दिसत टायमार पावले. यामिनी पंचपतिव्रतांची वळेरीत आता तुझे नाव घालचेच पडटले. तुजो पतिराज खंय गेला? पतिराज? कोण पतिराज? हो सॉरी. तुमच्या मैत्री ही घोव बायलां ही उतरात लागू पडणार न्ही. बरें बाय तुजो तो इश्ट काय कोण तो? बॉयफ्रेंड. तो बॉयफ्रेंड तो खंय गेला? बरा मुंबई गेला. म्हणजे आताच येतलो कोकण रेल्वे. म्हणजे स्टेशना वयल्यान भायले बार हांगाच येतलो तो. मुंबई कसल्या कामाक गेला? ताजे एक इश्टाचो डिवोर्स जावचो आसा. थंय ताजी गवाय आसा. वा म्हणजे आपूण एक लग्न करप ना तेन्ना वयल्यान दुसऱ्याचें मोडपाचें उपाद्य आहा. आम्ही दोघी जाणा लग्न संस्थेचे पात्र. दुसऱ्याचे लग्न मोडप हीच आमची चळवळ. वा म्हणजे हांगा बी तूं हेच करपाक आयलें ना मू? बाकी आम्ही न्ही. हांव लग्न पद्दतीचेर कितलेय पत्र आसूं पूण तुमचे दोगांचे लग्न वर्सभर टिकले म्हणून तुमची तोखणाय करचीच पडटली. ना जाल्यार हालींच्या मुस्तीत कोणाचें लग्न म्हयन्याभर टिकल्या ताका परबी दिवपाकच जाय. आमचें आसूं गो पूण तुमचें हें लिव्हिंग टुगेदर कितले दीस टिकता तेंच पळोवया. तुमच्या ह्या करण्याक लागून गांवचे लोक शंख मारतात तुमच्या नांवान. वा आनी तुमी लग्न केलो म्हणून तुमच्या नांवान लोक आड्डनात अशें दिसलें तुमकां? 1.5 वर्स पयलीं हें टायफॉयडान बरें नाशिल्लें तेन्ना तुवेंच ताका तातामीत दिलो. तीच तुमची दोगांची पयली वळख. जोर गेलो मात रोखडेच हे तुजे बरोबर सवार बसले. मागीर कितें करतलो? म्हगेल्या बिलांची उधारीच इतली जाल्ली की ती रुजू करपा खातीर म्हाका हेचे कडेन लग्न करपाचो आनी दुसरो उपायच नाशिल्लो. वा 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 उधारी रुजू करपाची बरी रीत सोदून काडल्या. ना जाल्यार लग्न केले बगर गत्यंतर कित्या नाशिल्लें अशें लोक उलयतात ताजें कितें? शी हे लोक मात सामके हळशिकावण्या. बाकी दोतोर बाब गोड गोड उलोवन तुमी यामिनीक भूल घालया. ना जाल्यार हांव खात्रेन सांगता ते ह्या लग्नाचे बेडयेंत केन्नाच घुसपूचे नाशिल्ले. आमी दोगांनी कॉलेजीत आसतना केन्नाच लग्न करची नात असो सोपूत घेतिल्लो. हे कॉलेजीत आसतना हांवें बी आजन्म ब्रह्मचारी रावन राष्ट्र सेवा करपाची प्रतिज्ञा केल्ली. पूण जालें कितें? पूण म्हाका मात म्हजो सोपूत मोडिल्ल्या बद्दल कसोच पश्चाताप जायना. कसो जातलो सांग पळोवया. कांय काळ वतकीर गुन्यांवकाराक लेगीत कादयेक सुशेग दिसता. सेतें सोंपलें म्हणटकीर गुन्यांवकार सुट्टा. ना जाल्यार घोव जिता आसलो ना जाल्यार मेलो. लग्न जाल्ले बायलेचें मेले बगर सुटकाच ना. आनी दीसभर कश्ट करून गुन्यांवकाराक रातची न्हिदपाक तरी मेळटा पूण बायले मातशें फाजीलपण बंद कर पळोवया. आनी कितेंय जालें तरी गुन्यांवकारा फाटल्यान बायटराची कटकट नासता. शी मंडळी अजून कशी आयली ना? हांव पळोवन येवं? नाका तूं भायर वचूं नाका. ना जाल्यार भायर वचपाचें निमित्त करशी आनी स्टेशनार वची त्या डार्लिंग साहेबाक मेळ. डार्लिंग साहेब? कोण डार्लिंग साहेब? विचार. कोण न्ही गो कोण न्ही. हांव म्हणटालें तेंच खरें. एकामेकाक फटयली बगर घोव बायलाची जिणेचो एकय खीण वचना. खूबच तासता मगो तूं आमकां जोडपेकारां. मागीर हातूंतली एक उतर फट आसा जाल्यार सांग पळोवया. लग्न म्हळ्यार फक्त दाखयली पळय भायर भितर
सगळी फटिंगपणा. घोव भायर वचून कितें करता हाजो बायलेक पत्तता आनी घोव भायर वते की बायल घरांत कितें करता हाजो घोवाक ठावना. पूण दोगी जाणां तशी एकामेकाचे सामकार आयली मागीर तांचे मोगाक पळय असो वतो येता. हांव म्हज्या बायले पासून कांय एक लिपोवन दवरिना. अशें मागीर आतां मेरेनची तुजी कितली भानगडी आमी खबर आसा ते सांग पळोवया. अगो पूण थंय भानगडीच ना, थंय सांगतलो कितें? ती बंडल तू तुजी बायलेक मार, म्हाका सांगनाका. मराठीत एक म्हण आसा, कोंबडी शिवाय उरूस नाही आणि भानगडी शिवाय पुरुष नाही. अशें? मागीर म्हाका एक सांग, परागाच्यो कितल्यो भानगडी जाणा तूं? सगळ्यो. आमी एकामेका पासून कांयच लिपोवन दवरनात. आमी जें जें कितें करता ते मेकळेपणान सगळे एकामेकाक सांगतात. म्हळ्यार रातभर तुमी हेच करत बसतात तर. पूण तुमचे भशेन फटिंगपणा करनात. तुमचो केन्नाच बरो वचना. मोगाची गोड गोड उलोवणी करतना तुमची तकलेंत दुसरी मनशा विशीं विचार चालूच आसता. चड कित्याक आत्तां ह्या खिणाक तूं म्हाका हड्ड्यार हात मारून सांग, तुजे मनाक दुसरे बायले मनशेचे विचार येवना म्हणून. बाये पुरो आता कोणा मुखार कितें उलोवचें आनी केन्ना उलोवचें हाचें मातशें तरी भान दवर. बाकी अरुणा, तुजी ही लग्नार केल्ली ताळसपट्टी जर कोणें आयकत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तुंय बी ह्या लग्नाचे बेडे दोगांक घुसपातले. वाट पळयत बस. हांव आनी लग्न केलें जाल्यार हांव म्हजें नांवच बदली. अगो तें तुका बदलूंकूच जाय. हे पळय, हांव रोखडे कपडे बदलून येता. यामिनी, आता तुका खरें सांगचेच पडटलें. पळय, खरेंच सुखी आसा तूं? इतले सुखी हांव अजून पर्यंत नाशिल्लें. यू लायर. अगो लग्न केले बगर तुका म्हज्या सुखाची कल्पना येतली कशी? म्हणटात न्हय मेले बगर सर्ग दिसना. आनी मरतकीच सर्ग दिसता म्हणून मरपाक कोण उठला? हा, ह्या लग्नाची बेडीत तू सासणाची घुसपला तरी सुखी? बरें म्हजें सोड, तूं तरी तुज्या ह्या लिव्हिंग टुगेदरान सुखी आसा म्हणून. ऑफकोर्स. म्हणजे हांव स्वतंत्र आसा, तुजे भशेन दासी ना कोणाची. पूण हांव दासी कोणाची? म्हज्या घोवाची मुगो. अगो एका मनशाच्या नशिबा कडेन स्वताक जन्माचे बांदून घेवप हातून कसलें व्हडपण. हांव परागा बरोबर रावता पूण म्हणजे हांव स्वतंत्र आसा. हांव खंयी गेलें कितेंय केलें जाल्यार म्हाका विचारपी कोण ना. म्हजे कितलेशे जाण इश्ट आसात. तुजो एक तरी इश्ट आसा? म्हजो? पूण हांव म्हणटा लग्न जाल्ल्या बायलेक दादले इश्ट आसूंकूच जाय कित्याक? वा, म्हणजे दादल्यांक जाय तितल्यो इश्टिणी आसच्यो आनी बायलेन एक दादल्या कडेन लेगीत इश्टागत करची न्हय. हो खंयचो न्याय? अगो परागात जाय त्यो इश्टिणी आसात, तशें म्हाकाय जायती इश्ट आसात. पूण ताका लागून आमकां एकामेकाची नसाय केन्नाच दिसना. बरें, तूं म्हाका सांग तें सगळें सोड. जंय मोग थंय फोग आसता न्हू. हो कसलो मोग? जंय भिरांत नसाय चलता थंय मोग वाडूंकच शकना. कसले सवळे करता? यो यो भितर आसा, फाटल्यान फाटल्यान कितें पळयता? यो भितर. पुण्यावकार नंबर 2. यो भितर पयली. खंय कितें पळयता? रस्त्यार जर एक तरणाटी चली दिसली जाल्यार कानान वारे भरिल्ल्या पार्का भशेन करता. शेजरा हांव बी आसा, हाजे तरी कितें भान? आगे मातशी वळखीची चली दिसली म्हणून फाट करून पळयलें. तर जगातले सगळे चलयो तुज्या वळखीच्याच. आगे मातशी वगी राव, हांची उजेर तरी लज काडनाका. आनी वदळ भर रस्त्यार तुवें म्हजी लज काडली ती. हो त्या चलये कडेन वकलो पुसून पुसून पळयता आनी सगळी लोक म्हजी तोंडां पळयतात. अक्कल शुन्य नाय ते लोक तुजे तोंडाक पळोवपाक. जाणो मुदो तर बाब, म्हाका ह्या प्रश्नाचो एकदाचो सोक्षमत लावंकूच जाय. कसलो प्रश्न? हिचें म्हणणें अशें, जाणा यामिनी ताई, करुणा ताई, कितें हांचे कडेन तरी आमी पळोवचें मू. हिचें म्हणणें अशें की रस्त्यात वतना एखादी बायल मनीस दिसली रे दिसली की हांवें दोळे धप्प करून धापून घेवप. पूण गोकर्ण बाप तातूंत वायट कितें हो? तातूंत अडचण अशी की रस्त्यार दिसता ते मनीस बायलूच काय न्ही हें बारीकसाणेन पयलीं पळोवनाका. बरें, दुसरें अशें की हिणें सांगिल्ले प्रमाणे हांवें दिसले बरोबर दोळे धापले तर हिचें समाधान जायत. पूण हेर लोकांक कितें दिसतलें? अरे हांव म्हणटा रस्त्यान चलतना सुंदर बायलांक पळोवचें न्ही तर कितें म्युन्सिपाल्टीची कोयराचेराची पळोवच्यो. हांव म्हणटा गादली बाय,
पळयले हाणी पोरगी बायले म्हणचे कडेन जाल्यार तुमकां कितें जालें? तू ओगी बस थंय आं. तुजे भशेन हांवें लॉट सोडूना अजून. म्हजे दोळ्यांत फुलां पडून हांव कुड्ड जातलो न्ही तेन्ना ही सुट्टली. सुट्टली आं सुट्टली. धृतराज कुड्डो नाशिल्लो. 100 भुरगीं जाली ना ताका. दोळे फुटले म्हूण कितें वाडली ताजें? मागे हांव धुतरास जालो म्हूण तुका गांधारीची सर येता. केदी व्हडली म्हान पतिव्रता ती. घोव कुड्ड जालो म्हणून जल्मभर पट्टी बांदून रावली आनी ही राती कडेन हातुनार म्हजे दोळे धापले तरी हिचे सताड उगडे. करुणा बाय ताई म्हणटा तेंच खरें. लग्न म्हणजे सामकी कादय बणखण आनी कितें पेजांव सामकें. 4 लग्न करून वेल्यान म्हजे कडेन 5वेदा लग्न जालो आनी तरीकय लग्न कादय म्हणटा. एकदम बरोबर. एकदा प्रेजांव रावपाची सवय जातकर मागीर ती थोडीच चुकता. म्हज्या आदल्यो 4 बायलो कितें इस्तीम वचोंक आशिल्ल्यो. देव तांच्या आत्म्याक शांती दिवं. पूण हें प्रकरण सामकेंच विक्षिप्त. 4 वेळा हांव लग्नाचे कादयेंतल्यान अचळय सुटलो. पूण ह्या खेपे मात जल्मठेप लायफ इम्प्रिझनमेंट. जन्मठेप आनी 5 बायलो पतयशी तूं. हांव काय चड तेप जिवीत उरचेली ना. तुका कसली पिडे मारल्या? हा तुका कसली पिडे मारल्या? 6 बायटेर जाले तरी दर खेपे पाटी कशी आसा पळय. दर खेपे हाता पांयान घट. बाळ बाळंतीण सुखरूप. दोतोर बाब हिची कूड इतली पाशाणी कित्याक हें जाणा तुमी? कित्याक सांगता. हिचो बापूय गोरवाचो दोतोर. तेन्ना हिचें भुरगेपण गोठ्यांनी आतोडांनी काजूंनी रेड्या पाडकां बरोबर खेळपाक गेलें. पिरायेचे 10 वर्स मेरेन खंय ही पेंड खाताली आनी रमतय करताली. हांव पेंड खातालें आनी तूं कितें आमील पितालो? म्हज्यो बकतशाय करपाक तुका कितें जालां? घरा कडेन 5 लग्नाची पोरावळ सांबाळटसर कमर मोट्ट म्हजें. आवय गे हांव घरा कडेन रांदनी फुगता आनी वो वाड्या वाड्यांनी वचून उश्टवारे फुगता. मागीर एक तुमी रांदपण कित्याक दवरना? कितें आगे बाये वो घरान आसतना आनी रांदपीण दवरपाची जालें. मागीर तुमी एक धट्टकट्ट रांदपी दवरात. रांदपी आनी धट्टकट्ट हिचे मऱ्यांत. दोतोर बाब म्हाका हो संवसार सामको नाका पुरो जालो. खंय पासये वचपाक लेगीत चोरी. खरें काय कितें? वो पासये वचपाची निमित्त करून घरांतल्यान 4 वरांचेर भायर पडटा. तो ते चलयांच्या कॉलेजी मुखार कॉलेज सुटचेले वस्तार वचून उबो रावता. सामकें पळय. त्या कॉलेजा मुखार एक वाचनालय आसा. थंय वचून हांव पेपर वाचता इतलें. पूण गोकर्ण बाब ताचे पेक्षा घरान हाडून वाचचे पेपर. घरात पेपर वाचपाक आमकां बंदी. म्हणजे ते कित्याक? वो घरान पेपर हाडटा आनी तातले कितें वाचता जाणा? पाड पडून सांगपाक सुद्दां लाज दिसता. कितें पाय हळशीक येता तितले वाचता. माती आनी गोबोर ना जाल्यार आंगान घटपान हाडपी गुळयो भस्म हांच्यो जायराती. शी गार्गी बाय तुमी हांकां गितां कित्याक हाडिना? पूण गीता ही आनी कोण गीता? गीता म्हळ्यार भगवत गीता. गीता रहस्य. पळयले तेवूय करून पळयले. ज्ञानेश्वरी हाडून दिली. कितें सांगू वो ताच्या भितर खूब शास्त्राची पुस्तकां घालून वाचपाक लागलो. आतां भगवान कृष्णान शाप दिता तर कळटलें हाका. त्या कृष्णाचें म्हाका सांगू नाका. स्वताक 16,160 बायलो आसतना ज्याने गोव्याच्या संवसाराचो कालो केलो त्या कृष्णाचें म्हाका भंय घालता तूं? हय म्हाका भंय घालता. पळय आसा हाका कितें देवा बिवाचें? या म्हातारपणान सोंपता हाका. कितें म्हातारपण? हांव कितें जड्ड जालां? आतां तुजे कडेन लग्न जातकीर एक 10 वर्सांनी जाणटो दिसलो लागलो इतलेंच. पूण तशें कितें म्हजें वय जावना. फाटले केस तरी काळे आसा म्हजे. तूं पळय तन्नेपणाचो नेट करता तो पळयत जाल्यार वो म्हातारो जाला हे कोणाकच पडचेलें ना. जाणो दोतोर बाब पान मसालो खावपाची सवंग करता
आणि तातून घालून शिलाजी काय कितें ते हळशीक हळशीक खाता. मोठे लापीट मग तुम्ही गोकर्ण बाप. अगे पापणी मातशी पुरो करी फाजील उडवणी. हा गोवाची अशी नालस्त करता. फुडले जन्माक कोण जायची? तुझी बाय जावची बरं आनी खंयचो वाश्ट जन्म उरला. पळयले आमी लग्नाचे संवसाराचे हे सॅम्पल पळयले. एकामेकाची पुतो काडपाक कशी पळय दोळ्यांत तेल घालून बसल्यात. असले संवसारात कसली सुख आनी मेकळीकाय आसा. म्हणूनच आमच्या पूर्वजांनी त्या मालगाड्यांनी नेम घालून दिलो, खासा नेम घालून दिलो की बायलांक मेकळीकाय दिवची न्हय म्हणून. न स्त्री स्वातंत्र्य महती. आनी कोणाक तुमचे सारखे गोवाच्या हातान दिवची. हय. तुमकां पांयांतले वाणे बरोबर वागोवंक जाय. तरच संवसारान सुख समाधान उरतले. ज्या दिसा नवरे स्वतंत्र जातले त्या दिसा बायलाचे जिणेचे दिवाळे जाले कशे समजा. वा 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 पळयात पळयात. सर्गातले सगळे झाडून सगळे अप्सरा आमच्या पतिव्रतेचे पुष्पवृष्टी करपाक कशे जमल्यात पळयात. सर्गान इतले देव आसतना आमकां मात उत्सुक अप्सराच दिसता पळय. गोकर्ण बाप तुम्ही मागीर थंय वतगर स्वर्गान वतगर सामको घुसळ घालतले मू. दोतोर बाप तुम्ही इतले विक्षिप्तच उलयतात. वो आनी सर्गान म्हणजे तुझी फाटल्यान हांवूय नरकात येऊ. आता मेरेनच्या 5 लग्न करून हांवें समस्त बायला जातीचेर सामको उपकार केल्यात. म्हाका स्वर्गांत व्हरपाक देवदूत येवपा जाय. देवदूत. देवदूत न्ही पूण अवधूत येता असो दिसता. अरे यो अवधूत यो.